नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळाचे खाजगीकरण करचे न्हय, विरोधकांनी ह्या मागणे वेल्यान सभाघरांत घातलो बोवाळ. संसदेन चुकीची भाषा वापरिल्ल्यान लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी खर शब्दांनी दिली शिटकावणी. संसदेची दर एका वांगड्याची जापसालदारकी. ओम बिर्ला. महाराष्ट्रातल्या मुंबई, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यात सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती. शाळा आणि महाविद्यालयांक दिल्या सुटी. नामनेचे चित्रपट निर्माते शेखर कपूर हांची इफ्फी महोत्सव संचालक पदाचेर नियुक्ती. इफ्फीची 55वी आवृत्ती 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जातली गोंयांत. आणि भारताच्या तिरंदाजी पंगडान पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत आपल्या मोहिमेची केली उत्कृष्ट सुरुवात. तिरंदाजी खेळांत बायलांच्या पंगडान रँकिंग फेरयेंत 4थी सुवात मेळोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत केलो जागो निश्चित. आणि आता खबरो विस्तारान. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो भलायकी केंद्राचे खाजगीकरण जावचे न्हय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विरोध केलो. ते उपरांत तांकां उत्तर दितना भलायकी खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खाजगी भलायकी केंद्रा संदर्भात प्रक्रिया सुरू जाल्या पूण ताचेर अजून निर्णय जावंक ना अशें सभाघरांत प्रश्नोत्तराच्या वरांत सांगलें. ह्या वेळार विरोधकांनी सभापतींच्या आसना मुखार धांव घेवन दक्षिण गोंय जिल्लो भलायकी केंद्राचे खाजगी भलायकी केंद्र जावपाचे रद्द करचे ह्या मागणे वेल्यान गदारोळ केलो. नीती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमकां सांगलेलें आसा, कितें अवेलेबल आसा, खंयच्या मॉडेलान आमी फुडें वचपाक जाय, आतां तेंचो विचारधारा वेगळी आसूं शकता. आतां तेणी सांगलें ब्लड टेस्टिंग कांयच जायना म्हणून. हे चुकीची समज आहा. ब्लड टेस्टिंग जायना म्हणून म्हाका दाखय. तुज्या वांगडा ज्या दिसा प्रायवेट मेडिकल ओ डायवर्ट कोता बरें व्हेरी स्पेसिफिक प्रायवेट मेडिकल कॉलेज थिंगा तुमी कित्याक दिवपाक सोदता. इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड फॉर प्रायवेट मेडिकल कॉलेज. स्पीकर सर, वॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर created to give it to private players? He was the health minister that time. Was the infrastructure created to give it to private players? Was that the intention? Digambar Kamath Mukhyamantri allo. Was the intention that to give it to? तो डायरेक्ट थंय विचारपाचे क्वेश्चन म्हाका विचारू नका. म्हाका कितें विचारूंक सोदता? So speaker sir, no, you give me very specifically. Yeah, private medical कॉलेजाचे हांवें उत्तर दिला त्या प्रमाणे आमी तेजेर पुढे विजय सर तुम्ही प्रश्न विचारा. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2023 राज्यांत राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें आयोजन जाल्लें. हे खातीर खेळा खात्यान आप वावुरप्यांची नेमणूक केल्ली पूण तांचे मानधन दिवपाक खात्यान अजून हालचाल करूंक ना. हे विशीं सरकारान बेगिनात बेगीन विचार करून तांचे मानधन दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरांत केली. ह्या प्रश्नाक जाप दितना खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी येता ते 4थी पयलीं मानधन आनी खेळगड्यांची रक्कम खाते पावयतले अशें उतर सभाघरांत दिलें. जे व्हॉलंटियर्सांचो जो बँक डिटेल्स जो आशिल्लो, बरेचशे व्हॉलंटियर्सांनी आपल्या मित्राचो बँक डिटेल दिल्लो आशिल्लो किंवा आपल्या फॅमिलीचो बँक डिटेल आशिल्लो आणि ते मॅच जायनाशिल्ले आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उशीर जाल्लो आसा. आणि तिसरी अत्यंत म्हत्वाची विशय जो मेडल विनराक जे पयशे रिलीज जे करपाक जाय. एक गोष्ट आसा जाय, इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन हो ह्या नॅशनल गेम्साचो कस्टोडियन आसता आणि जे मेडल विनर्स जे आसात तांच्यो काही टेस्ट आसतात. फॉर एक्झाम्पल नाडा आसता आणि तातूंत भितर 10,146 म्हणजे ऑलमोस्ट 11,000 एथलीट्स हॅज बीन पार्टिसिपेटेड इन द 37 नॅशनल गेम्स. आणि युनिक आयडी जर असले जाल्यार 10,146. हे सगळो रिपोर्ट्स किंवा तांचे टेस्ट करता म्हळ्यार बरोचसो उशीर लागिल्लो आशिल्लो. आणि आमकां जे वेळाचेर आमकां रिपोर्ट आयलो त्या वेळाचेर वी हॅव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द पेमेंट आमकां दिवपाक जाय तो आमी फायल ऑलरेडी प्रोसेस केल्ली आसात. आणि म्हणून म्हणलें हांवें बिफोर गणेश चतुर्थी वी आर गोइंग टू रिलीज द प्रायज मनी. गोंय सरकारान पीएम सूर्यघर येवजण चालीक लावपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. शुक्रारा 26 जुलयाक विधानसभा संकुलांत पीएम सूर्यघर
जण चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिली। ह्या माहितीच्या आधारान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी पीएम सूर्यघर येवजणेक लागून 9000 लोकांनी अर्ज केल्ले तांकां ताचो लाव मेळपाक जाय अशी मागणी तांणी केली। फक्त 300 लोकांक लाव दिवचे परस हेर अर्जदारांकूय ताचो लाव मेळचो हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी विचार करचो अशें युरी आलेमांव हांणी मागलें। आमी पीएम सूर्यघर योजना हिजे लॉन्चिंग फाल्यां तुमच्या परमिशनान पीएसी हॉलात सकाळी 10:30 वरांचेर करता। इनिशियली जे पीएम सूर्यघरचे बेनिफिशरीज आसा तांचा चेक दिवप। पीएम सूर्यघर योजना कितले ऍप्लिकेशन देताय तुम्ही? ओपन सगळ्यांक आसा। 9000 आहली 9000 तितूंतल्यान 370 यू हॅड गिवन। पीएम सूर्यघर योजना पीएम सूर्यघर योजना सांगत तुका फाल्यां जेंच्यांनी एप्लाय केल्या आनी जेंकां सबसिडी मेळटा पळय न्ही तांकां पयले 9000 लोकांक केल्लें 379 जाणां दितो तूं चॅक कर। 9000 लोकांक अप्लाय केल्लें ते मातशें वाडय। गोयचो आर्थीक कोणो आशिल्लो खण वेवसाय फाटल्या 12 वर्सां सावन बंद पडला। ताका लागून खण वेवसायाचेर आदारून आशिल्ल्या लोकांक आर्थीक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा। हाका लागून सरकारान आतां तरी खण वेवसाय सुरू करपाचो ठाम निर्णय घेवचो अशी मागणी कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी हेर खात्यांच्या मागणी सत्रांत केली। स्पीकर सर, 12 वर्सां जालीं आनी आमी वाट पळयता मायनींग गोंयान स्टार्ट जातले। म्हणजे एग्रीकल्चर इज आवर बॅकबोन आदी म्हणटाले आनी तेजे उपरांत मायनींग जे सरकाराचे तिजोरेन आनी बारीक लोकांच्या घरा लागीं जे म्हयन्याक 20-25 हजार 10,000 कोणाक 15,000 झाडू मारपी लोक बसून आसले तांकां 15,000 पगार आसलो आनी हे सगळे वेवसाय ठप्प करून बंद पडली। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आता 2 वर्सां जाली सांगता आमकां की ऑक्शन जे हे सेंट्रल गव्हर्मेंटान गायडलायन्सा प्रमाणे जे आमकां सांगलां ऑक्शन जातले म्हणून मायनीचे हे ऑक्शन करीत आहा पूण मायनीचे ट्रकूच दिसलो आमकां मायन व्हरता पळय ते म्हणजे खंय तरी नेटान मायनींग सुरवात जायना। हे मायनींग डिपेंडंट जे आहा तांकां हे मायनिंगांसून थोडो तरी फायदो जावनी। तेंचो ट्रक आसूं तेंचो वेवसाय आसूं तेंचे बारीक धंदो आसूं तेंचे बारीक बारीक वस्तू आसूं न्ही हे सगल्यो वस्तू म्हाका दिसता स्पीकर सर चालू करपाची गरज आहा आनी आयज सीएम आमकां 100% सांगतलो तो मायनींग केन्ना पासून सुरवात करता ती। शिक्षणात खुबशे शुल्क वाडल्यात ताका लागून सामान्य मनशाक भुरग्यांच्या शिक्षणाक लागून आर्थीक अडचण सोंसची पडटा। तशेंच भुरग्यांक शिक्षणा पासून पयस रावपाची पाळी येता। अशा वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जांचे कडेन शिक्षण खातें आसा तांणी शिक्षण शुल्कमुक्त करचें अशी मागणी कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी केली। I am making a stressful demand today that the DG gift scheme which was given was a very gift scheme. लोकांक फक्त मिनिमम पैसे भरूंक पडटाले वयलो सरकार भरतालो या कित्याक चेंज केले म्हाका खबर ना। इट कॅनॉट गो टू दिस एक्सटेंट that education field where children want to study are deprived because their families cannot afford. Some people can afford, some people cannot afford. Myself, we have to take a sincere look at this whole system where children are studying, they are scoring good marks but they are unable to go for education. कॉलेजीची फीज न्ही सर स्पीकर सर तांकां ट्रॅव्हलिंगाक वचपाक जाय ट्रॅव्हलिंगाक खर्च लागता ते फूल डे स्कूल आसतना जेवणाचो खर्च लागता जेवण देखून वयले जाल्यार ट्रॅव्हलिंगाचो खर्च खूब जाता स्पीकर सर। सो हे म्हाका दिसता सिरियस सरकार आमचो खूब पयशे मोडटा कित्याक पूण एड्युकेशना खातीर म्हाका दिसता आज एडीड टिचर्स जे आसा खंयचे इंजिनियरींग कॉलेजीक तांकां गव्हर्मेंट पगार दिता सो हे फी कित्याक येवपाक जाय स्पीकर सर। सो म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएम कडेन म्हाका एश्युरन्स जाय आज की ही विल लूक इन टू दिस एक्सपेक्ट एंड गिव द रिक्वायर्ड की आनी इनकम क्रायटेरिया 5 लाख 12 लाख एड्युकेशनान हें बंद करपाक जाय स्पीकर सर। शिक्षण क्षेत्रांत फाटली कितलीशींच वर्सां कंत्राटी पद्दतीन सेवा दिवपी शिक्षकांक सेवेंत कायम स्वरुपी आस्पावीत करपाची मागणी कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी मुखेलमंत्र्यां कडेन केली। मागता जे जॉब्स आहे जे पोस्ट आहे जे टेम्पररी आहे ते परमनंट कर कोणागे नशीब आहाय ते तांकां मेळ्ळी। Education is a subject where we have to go beyond certain things. We as legislators over the years we have been speaking here in the assembly. Successive governments and changes. I know when Babush was the education minister, same issues were there between the diocesan school and the government. That time it was a different government. Different government. But somewhere down the line,
I think the Chief Minister should be more magnanimous and should, settle the issues whatever are there as far as minority schools as well as all schools. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है. इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी. जय हनुमान जय हनुमान. देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरी. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सादर केल्लें अदमासपत्रक गरीब, बायलां आनी तरणाटे तशेंच शेतकारांचे हित सांबाळून सादर केलां. हे खातीर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय करीत तितली कमीच अशें भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे दयानंद सोपटे हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. पणजे भाजपा मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गोंय भाजपा वतीन मोदी 3.0 सरकाराच्या पयल्या अदमासपत्रकाक तांणी येवकार दिलो. विरोधकांनी केल्ले दावे कसलेच पुराव्याच्या आदाराचेर नाशिल्ल्याचे सांगून हो अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आसा असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. ह्या कादंबरीचे आमची फायनान्स मिनिस्टर जे आसा ताचे पयलीच बजेट खरेंच हे बजेट मांडटा आसतना ताचे पयलीं तयार करता आसतना ज्या पद्दतीन मांडलें तातूंत दिलें की भारत देशाची प्रगती म्हणजे डेव्हलपमेंट वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी कसो करूं शकतात आनी ताचे खातीर मेन जे आहात ते आमचे ह्या देशाचे गरीब जे लोक आसात जाका आमी पुअर म्हणटात, आमचे वुमन्स एंड गर्ल्स, त्याच बरोबर यूथ आनी भारत देश हो शेती प्रधान देश म्हणजे आमचे फार्मर तांकां बऱ्यापैकी ह्या बजेटाच्या माध्यमातून मदत करपाचें ठरयलां. काणकोण विजनरी मिशन 2030 अंतर्गत काणकोण मतदारसंघाची उदरगत घडोवन हाडपाची मोख सभापती रमेश तवडकर हांणी दवरल्या. 27 जुलयाक आपल्या वाडदिसाच्या निमतान सभापती रमेश तवडकर हांणी हो उपक्रम चालीक लावपाचें थारायलां. या उपक्रमा अंतर्गत काणकोण मतदारसंघान कला, संस्कृती, शिक्षण वाठारांत उदरगत आनी हेर दिसपट्ट्या समस्यांचे निवारण करपाचे दिकेन आराखडो तयार करून आपल्या मतदारसंघाची उदरगत करपाचो आपले ध्येय आसा अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. या कार्यक्रमासाठी की संघाचे एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक जेणे खूप मोठी जबाबदारी संघाची पेटलेली आसा, दादा इलाते
ह्या कार्यक्रमाक आपयल्ले आसा, जांकां जेंचे एक बौद्धीक प्रकल्प खूब मोठी आसा, म्हणजे खूब मोठे बौद्धीक स्तराचेर ताणें देशभर ताणें काम केल्लें आसा. अशा तरेचे विद्वान आनी तांकां पद्मश्री अवॉर्डा मेळून तांकां सन्मानीत केल्लें आसा. ताणें केल्लें भटक्या विमुक्त लोकां खातीर काम केल्लें, काम समाजा खातीर काम केल्लें, शिक्षणा खातीर काम केल्लें आसा. ह्या कामा खातीर ते अत्यंत प्रसिद्ध आसा, म्हणून तांकां विशेष करून ह्या कार्यक्रमाक तांकां आपयल्लें आसा. आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो हायर सेकंडरीचे आमचे कॉलेज आसा त्या हॉलांत जातो. त्यामुळे ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान हांव काणकोण म्हालांतले आमचे वेलविशय हिची चिंतक, तशेंच आमी गोंयभरांतले जे आमचे वेलविशय आसा तांणी ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी जेणे करून आमच्या काणकोण विजनल मिशन 2030 ह्या कार्यक्रमाक आसा आमकां बळ आमकां दिवचें. आनी एक आमचे फाटल्यान एक सगळ्या कार्यकर्ते आसा तांचे फाटल्यान एक शाबासकीची थाप मारची आनी आमच्या कडेन समाजाच्या विकासा खातीर काम करून घेवचें अशी अपेक्षा ह्या कार्यक्रमाची आसा. त्यामुळे मुजरतपणे सगळ्यांनी येवचें अशी विनंती. आज संसदीय सत्राच्या 4थ्या दिसा लोकसभेत विरोधी पक्षान अर्थसंकल्पाचो विशय धरून बोवाळ घालो. ह्या वेळार कांय वांगड्यांनी चुकीच्या भाशेचो वापर केल्ल्यान लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी खर शब्दांनी अशा वागणुके शिटकावणी दिली. लोकसभेच्या वांगड्यांक गैरवर्तना विशीं शिटकावणी दितना तुमकां उलोवपाची मेकळीक आसा, पूण संसदेची मर्यादा सांबाळप ही दर एका वांगड्याची जबाबदारी जावन आसा, तेन्ना आपले शब्द समजिकायेन वापरचे असो उलो तांणी मारलो. सभी मान्य सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है. कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें. मैं आपको पुनः आग्रह करता हूं. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी लोकसभेत केल्ल्या वागणुके खर टिका करतना विरोधी पक्षान अर्थसंकल्पाचेर प्रतिक्रिया दिवची, पूण ते बदला ते राजकीय भाशणां करपाचेर चड भर दितात अशें सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे खातीर वायट भाशा वापरून विरोधी पक्षान लोकशाय विरोधी वागणूक दर्शायल्या अशी गवाही तांणी दिली. विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की. दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल. पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है. ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना. विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए वो बताओ ना, सुझाव दो. सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं. मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन अपील भी कर रहा हूं कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है वो दोबारा नहीं होना चाहिए. सर्वोच्च न्यायालयान आज दिल्ल्या एका महत्वाच्या निर्णयात आदलो खण आणि खनिज वापराच्या कामकाजाचेर रॉयल्टी लागपाचे राज्याचे हक्क मान्य केल्यात. भारताचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणाखाला 8-1 अशा निकालांत रॉयल्टी आणि कर हातून समानताय ना असो निकाल दिलो आणि राज्यांक रॉयल्टी लावपाची तांक आणि हक्क आसा अशें सांगलें. न्यायाधीश BV नागरत्ना हांणी हे विशींचो निकाल दिलो. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। अबकारी नीती प्रकरणात नवी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे त्रास सोपून सोपनात। सर्वोच्च न्यायालयान अंमलबजावणी संचालनालयान केल्ल्या केजरीवाल हांच्या अटके संबंधान तांकां अंतरीम जामीन दिवन लेगीत ते अन्वेषण विभागाच्या याचिके अंतर्गत बंदखणीत अडकून पडल्यात। आज दिल्लीतल्या राउज एव्हेन्यू न्यायालयांत जाल्ल्या सुनावणेत अरविंद केजरीवाल हांची न्यायिक बंदखण 8 ऑगस्ट मेरेन वाडयली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज आपल्याक राष्ट्रपती पदाची 2 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान नवी दिल्लीतल्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालयाच्या 9वेच्या विद्यार्थ्यां वांगडा खासा वर्ग घेतलो। ह्या वेळार विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधतना तांणी पर्यावरण संवर्धनाचेर भर दिलो। आपल्या उलोवपांत तांणी विद्यार्थ्यांक 3R नियम म्हळ्यार रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल हो मंत्र सामान्य जिणेंत वापरपा विशीं मार्गदर्शन केलें। कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है आज समर सीजन का हम ज़्यादा फील करते हैं और ज़्यादा दिन तो हम फील करते हैं। जनरली सीजन 6 होता है तो एक सीजन 2 मंथ होना चाहिए, नहीं ना, 2 मंथ होना चाहिए, लेकिन अभी समर सीजन को हम ज़्यादा फील करते हैं बहुत लंबा, तो क्योंकि दिन ब दिन गर्मी ज़्यादा हो रहा है। और ये प्रभाव केवल मनुष्यों को नहीं, पूरा जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष सभी को ये अनुभव होता है, फील होता है। नामनेचे चित्रपट निर्माते शेखर कपूर हांच्या 55व्या आणि 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या संचालक पदाचेर नेमणूक जाल्या। या संबंधान माहिती आणि वितरण मंत्रालयान आदेश जारी केला। इफ्फीची 55वी आवृत्ती 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयान आयोजित जातली। शेखर कपूर हांणी मिस्टर इंडिया, बँडेड क्वीन आणि एलिझाबेथ ह्या सारकेल्या नामनेच्या चित्रपटांची निर्मिती केल्या। महाराष्ट्रातल्या खूपशा जिल्ह्यांनी सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून बऱ्याचशा सुवातींनी हुंवाराची परिस्थिती उप्रासल्या। मुंबई, पुणे आणि रायगड जिल्हे ह्या पावसाक लागून सगळ्यांत चड प्रभावित जाल्यात। मुंबईच्या लोकां खातीर लायफलायन म्हणून उपेगी येवपी लोकल रेल्वे सुद्धा पावसाक लागून बऱ्यापैकी प्रभावित जाल्या। खूपशा वाठारांनी शाळांच्या आणि महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक सुटी दिल्या। तशेंच पुराक लागून प्रभावित जाल्ल्या लोकां खातीर बचाव पंगड कार्यरत केल्यात। हे विशीं पत्रकारांकडे उलयतना महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी प्रशासन पुराय नेटान काम करता, लोकांनी फावो ती सादुरताय बाळगुची असो उलो मारलो। पुण्यामध्ये जास्त पाणी सर्व परिसरामध्ये वाहून गेलेलं आहे आणि पाणी साचलेलं आहे। त्यामुळे तिथं सर्वात आधी मी कलेक्टर, पुणे म्युनिसिपल कमिशनर, पिंपरी म्युनिसिपल कमिशनर, पोलीस कमिशनर, त्याचबरोबर SDRF, NDRF यांना सूचना दिल्या। तात्काळ आपण आणि लोकल ज्या आपल्या लोकल बॉडीज आहेत त्यांची जी यंत्रणा आहे, फायर ब्रिगेड आहे, या सर्व यंत्रणा काम करतायत। मी आर्मीला देखील अलर्ट राहण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत। एखाद्या ठिकाणी कुठे लोक अडकले असतील तर त्यांना एअरलिफ्ट करण्याची आवश्यकता जर भासली तर ती तयारी त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे आणि सर्वजण रेडी आहेत। आणि सगळ्यांनाच प्रशासनाला सांगितलंय, सर्व आरोग्य यंत्रणा असतील, पोलीस यंत्रणा असतील, आपली रेस्क्यू टीम आहे, या सर्वांनी मिळून एक ॲज अ टीम वर्क करा आणि या सर्व पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत करा। आणि जे अगदी जिथे पूर परिस्थिती आहे तिथल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याच्याही सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांचं पाणी, फूड पॅकेट, तेही व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था देखील करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। शाळांना सुट्या आणि कार्यालयांना देखील मी सुट्या देण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत। एकंदरीत सर्व परिस्थितीवर मी लक्ष ठेवून आहे। फाल्यां 25वो कारगिल विजय दीस मनयतले।
ह्या निमतान कारगिलांतल्या द्रास हांगा युद्ध यादिस्तिकाचेर रजत जयंती महोत्सव आयोजित केला। ह्या महोत्सवांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जावन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतले। तशेंच प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं शिकून ला बोगदो प्रकल्पाचो पयलो विस्फोट घडोवन हाडटले। दूरदर्शनाकडेन उलयतना कारगिल युद्धांत झुजपी ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर हांणी युद्धाच्यो कांय यादी ऐसा लगता है कि जैसे पिछले कल की बात हो और वही जो साथी जो हमने खोए हैं और जिनके साथ हमने पूरा जीवन गुजारा है उनकी यादें एक बार ताजा हुई हैं और अच्छा लगता है कि आज जो वीर नारियां हैं हमारे बीच में हैं और वो जो योद्धा जिनके साथ हम लड़े हैं वो हमारे साथ में आज हैं और उन दिनों की बहुत एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आज हमारे दिल में है और हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। फाल्यां जावपी पॅरिस ऑलिंपिकाच्या उक्तावण सुवाळ्या आदींच भारताच्या तीरंदाजी पंगडान ह्या सर्तींत आपल्या मोहिमेची उत्कृष्ट सुरवात केली। तीरंदाजी खेळांत बायलांच्या पंगडान रँकिंग फेरयेंत चवथी सुवात मेळोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत आपलो जागो निश्चित केलो। वैयक्तीक फेरयेंत भारताच्या अंकिता भाकड हिणे 11वो, भजन कौर हिणे 22वो जाल्यार दीपिका कुमारी हिणे 23वो क्रमांक मेळयलो। भारतीय पंगडान एकूण 1983 गुण जोडले। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणे तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळाचे खाजगीकरण करचे न्हय, विरोधकांनी ह्या मागणेवेल्यान सभाघरांत घातलो बोवाळ। संसदेन चुकीची भाषा वापरिल्ल्यान लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी खर शब्दांनी दिली शिटकावणी। संसदेची मर्यादा सांबाळप ही दर एका वांगड्याची जापसालदारकी, ओम बिर्ला। महाराष्ट्रातल्या मुंबई, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांत सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती, शाळा आणि महाविद्यालयांक दिल्या सुटी। नामनेचे चित्रपट निर्माते शेखर कपूर हांची इफ्फी महोत्सव संचालक पदाचेर नियुक्ती। इफ्फीची 55वी आवृत्ती 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जातली गोंयांत। आणि भारताच्या तीरंदाजी पंगडान पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत आपल्या मोहिमेची केली उत्कृष्ट सुरुवात। तीरंदाजी खेळांत बायलांच्या पंगडान रँकिंग फेरयेंत चवथी सुवात मेळोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत केलो जागो निश्चित। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी गोवाक भेट दियात। तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार। Thank you.